The villagers of Anjuna Kaisua Panchayat have submitted a complaint to the Anjuna police, expressing concern over statements made by the individual in a recent public interview. The villagers say the statement have hurt their religious sentiments and misrepresented the belief of the community. The complaint urges the police to register a case under relevant sections of the law and calls for appropriate action against the person involved. The villagers have emphasized the importance of maintaining harmony between different communities in Anjuna Kaisua. 35 ते 40 वर्षा फर्स्ट फ्लोर बांधित ना कोण तर बांधलो तो बिल्डर मरता किंवा अशें कितें जाता अरे म्हळ्यार हाका मुपत कितें करपाक जाता प्रसाद घे अंजना ते देव आसात एक तांचे पंचायतन म्हणटा कालभैरव अशें आसता तर हांवें फ्रेंडाक घेवन गेलो आनी भटजी घातले असो प्रसाद तर भटजी पयलींच म्हाका असो सामको असो डेंजर हातून पळोवंक लागलो हो आतां 35 वर्सान कोण आयला आनी आपल्याक प्रसाद घे म्हणटा फर्स्ट फ्लोर तो म्हणपाक लागलो हे बघा इकडे 35 वर्ष झाले प्रसाद होत नाही मी उगाच टाइम वाया घालू नये भटजी लाय तरी ठीक आहे बोला आपण लायता तू बसा अर्ध वर झालं 1 वर झालं 2 वर झाले 2.5 वर एक पाकळी पण ना तो म्हणपाक लागलो बरीच वर्सां पयलीं पालखी वताली ते पालखेचेर कोण थुकलो काय अशी समथींग हॅपन आनी तेन्नाच्यान ते श्राप दिले ते देवीन तेन्नाच्यान ते कोणीच बांदिना फर्स्ट आमळे एक गजाल जाल्यार आमळे एक मिनट राव हांव म्हणलें देवा कडेन प्रार्थना करता की त्या मनशान तेन्ना केलें न्ही ती ताजे तर्फे हांव तुका माफी मागता सोडून दी आतां कितलीं वर्सां मातशी सगळे कडेन वाडत चल्ल्या की पंचवाचे लोक रावतले खंय बिल्डिंगूच जायना जाल्यार लोक वतले खंय त्या भटजीन घराणे गेले की अशें अशें तुजे तर्फे तो माफी मागता जे कोणें केलें ताजे तर्फे हांव तेणी राग सोडून दिवचो आनी आमी कितें तेका सेवा आमी करता म्हणून यू वोंट बिलीव टक करून प्रसाद जालो हय कालूच आमच्या नजरेन एक व्हिडिओ येयलो एक मनीस तें नांव रघु शेटये म्हणून हा तेणें खंय तरी एका न्यूज चॅनलाचेर एक पॉडकास्टार तो आसा आनी थंय तो आपल्या एक इंटरव्यून एक गोश्ट उलयता तो म्हणटा की आमचो जो अंजुना गांव आसा आमची जी ग्रामदेवी आसा श्रीदेवी भुमिका जिका आमी सगळे मानता आनी प्रत्येक आमचो जो गांवचो जो मनीस आहा जो कितेंय आपल्या आयुश्यांतली खंयची नवी सुरवात करता तेन्ना त्या देवी कडेन वचून आपलो प्रसाद घेता एक तो गाडी घेता आसतलो किंवा एक घर बांदता आसतलो जाल्यार थंय देवी कडेन वचून प्रसाद घेवन तो आपल्या कामाची सुरवात करता आज कोण तरी एक मनीस उठून येता आनी तो म्हणटा तुमकां खबर आसतली की आमच्या गांवान आमचो एक बिलीफ आहा की आमी लोकल सहजासहजी ग्राउंड+1 बांदिना आनी हे पिळग्यान आमी मानीत गेल्ले आसा आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आहा की तुमचे कडेन आयुश्यान कितलोय पयसो सुद्दां जालो फाल्यां जाल्यार बाबा तुमी डबल फ्लोर काडूं नाका आनी असो आमचो देवीचो केन्ना कोणाक प्रसादूय जावंक ना की बाबा तूं डबल फ्लोर बांद म्हणून पूण हो मनीस आज तुमी जर ताजो व्हिडिओ पळयत जाल्यार तो त्या व्हिडिओन येता तो सांगता की आपूण थंय देवी कडेन गेलो आपल्याक पयलीं 2-3 वरां आतां खंयचो भट 2-3 वरां प्रसाद घेता तो आमकांय खबर ना 2-3 वरां आपूण बसलो मागीर तो खंय देवीक पांय पडलो आनी खंय देवीन टक करून ताका प्रसाद दिलो आतां हो टक करून ताका प्रसाद कसो दिलो तेन्ना आमी देवस्थाना कडेन विचारलें ते म्हणटा देवस्थानाक सांगता की तो प्रसादाक केन्ना येवंक ना आनी हो आज मनीस हे फोट उलयता कित्याक हेचें तेणें खरें म्हटल्यार उत्तर दिवपाक जाय आज आमच्या गांवचे फक्त हिंदूच न्ही जाल्यार कित्याक आमचे क्रिस्तांव भाव आसा ते सुद्दां ह्या ग्रामदेवीक भरपूर मानता फुडल्या 2 दिसान तिजो वाडदिवस आसा आनी त्या निमतान आमच्या गांवांत पालखी भायर सरतली अशा ह्या टायमार हो मनीस खंय तरी असो एक स्टेटमेंट करता जितून आमच्या गांवच्या लोकांची भावना दुखावलेल्यो आसा आमी आज PI कडेन तेजेर FIR कर म्हणून एक कंप्लेंट घेवन येयल्ले आसा आजून जे आमचें कन्वर्सेशन PI कडेन जालां तेंच्यांनी आमकां आजून कांय एश्युरन्स दिवंक ना तो म्हणटा की ऑलरेडी तेंच्या फोनार उलोवप जाल्लें आसा पूण आजून तेणें कितल्यांक येतलो हें आजून सांगूंक ना आनी जो पर्यंत ताका अंजुना पुलीस स्टेशन हांगा अरेस्ट करून हाडिना तो पर्यंत आमी हांगा उबे रावतले कमेंट्स कितें मातशें सांगता तो म्हणटा की तो प्रसाद घेवपाक आमच्या ग्रामदेवी कडेन गेलो ग्रामदेवी कडेन तो प्रसाद घेवपाक गेलो आनी भटान ताका सांगलें की हांगा ग्राउंड+1 बांदपाक प्रसाद जायना सो तेणें खंय आपणे देवी कडेन मागलें आनी ताका टक करून प्रसाद जालो पूण जेन्ना आमी देवस्थाना कडेन उलयले कमिटी कडेन उलयले किंवा भटा कडेन उलयले तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की तो खंयच हितून तथ्य ना म्हणून आतां हो ह्या गोश्टीन आमच्या ग्रामदेवीची विटंबना कित्याक करता हें तेणें लोकां समोर येवन हांगा सांगचें नाजाल्यार ताका प्रसाद कसो दिवप तें आमकां अंजुनकारांक खबर आहा
म्हणजे अंजुनान ग्राउंड+1 अजून कोणे बांदूंक ना बांधल्या आमी प्रसाद आमच्या देवीचो जायना केन्ना जायना केन्ना आमी अजून सांगता पळय हांगा तुमकां बिल्डिंगो दिसता आसतले आमी कोणाक बाबा तूं बांदूं नाका म्हणून सांगिना पूण आमी आमचो बिलीव जो आहा तेका जालो खंय प्रसाद हय तो जालो म्हणटा पूण देवस्थानाचें म्हणणें आहा की असो आमी प्रसादूच जायना तेंचे स्वता रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की असो प्रसाद भटान लावचोय न्ही म्हणून आता फुडें डिमांड कितें तुमचो आतां तेका अरेस्ट करून हाडचो आनी तेणें जाहीरपणे गांवाची पयलीं म्हटल्यार आमच्या ग्रामदेवीची माफी मागची आनी मागीर आमच्या गांवकारांची जी भावना दुखावल्या तेंची माफी मागची खंयचो तो म्हाका दिसता तो पणजेचो म्हाका इतली आयडिया ना पूण तो एज पर माय नॉलेज इज फ्रॉम पेन्जीम हांगासर कितें घेतला तेणें आतां ते पंचायतीक विचारचें पडटलें परमिशनाक बी घातला जाल्यार कित्याक तो म्हणटा की 30-40 वर्सां केन्नाच जावंक नासलें आपल्याक जालें म्हणटा न्ही ना म्हणजे पणजेचो हांगासर येवन जर प्रसाद घेता म्हणजे मागीर तेच म्हाका दिसता की म्हाका जे पर्यंत कळ्ळा की तो एक ब्रोकर म्हणून सो म्हाका दिसता खंय तरी जागे विकपाची तेची ती नवी स्ट्रॅटर्जी बी कितें आसतली जाल्यार अशें कितें तरी आसतलें हें आमकां पळोवचें पडटलें केन्ना हाडटलो तेका आतां आतां आमी पीआयन आमकां अजून एश्युरन्स दिवंक ना पूण जो पर्यंत तेका ते हाडिना आमी आतां ऑलरेडी कितें आसलें बऱ्या भशेन एक 10 जाणांक आमी आफयल्ले की आमी येवन एक मेमोरेंडम दिवया आनी तेका येवनी म्हणून पूण अजून तेंच्यांनी आफोवंक ना जाल्यार आतां ऑलरेडी देवस्थानाचे कमिटी आहा ती येवपाची आहा प्लस आमचे बाकीचे गांवकार आहा ते येवपाचे आहा सो जो पर्यंत तेका अरेस्ट करना तो पर्यंत आमी हांगा रावतले वॉट डिमांड तो ह्या तुमी ज्या व्हिडियोन तेका जेन्ना पळयता तेन्ना तुमकां थंय कळोन येतलें की तो कशे तरेन आमच्या देवीची विटंबना करता म्हाका दिसता एक गोंयान एक स्पेसिफीक एक ब्रीड तयार जाल्ली आहा ते देवा कडेन उलयता थोडे कॅबिनेटानूय आहा थोडे आतां भायरूय तयार जाल्ले आहा तांकां देवा कडेन डायरेक्ट उलोवपाची ताकद तयार जाल्ली आहा म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो आमी सगळे गांवकारी म्हणून निशेध करता आनी बेगीनच्या बेगीन तेणें आमच्या पीआयन तेका अरेस्ट करचो तेणें गांवकारां कडेन येवन माफी मागची आनी मुख्य म्हटल्यार जो आमचो देवळाचो भटजी आहा तेजे कडेन ताणें माफी मागची येस आज जो कोणी पळय तो काल पॉडकास्टाक स्टेटमेंट केला पळय तेज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन करपाक अंजुना पुलीस स्टेशनार येयल्ले कोण तरी रघु शेटया म्हणून आमी आयकले तेसपान कोण तरी रियल स्टेट एजंट ब्रोकर कोण तरी आपलो वेवसाय वाडोवपाक नाकाल्ले स्टेटमेंट करता ते खातीर आमचे सेंटिमेंट हांगर हर्ट जाल्लो सो तेका जे पर्यंत अरेस्ट करून हांगर हाडिना आनी जे पर्यंत तो आमच्या ग्रामस्थाची आनी ग्रामदेवीची माफी मागिना तो पर्यंत आमी आयज जांगले हाडचे ना सो आयज कितें जाला हे येता पळय हे खुबशे जाण लोक आहा तांकां हांव न्हू ते देवाक बिलीव करता काय कितें करता इतले वर्सांचे जे आमचे बिलीव आहा अंजुना कायसवाचे अंजुना आमचे ग्रामदेवीचे भुमिका देवीचे कितें की हांगासर डबल फ्लोर बांदप ना जावं तेजे प्रसाद जायना सो आयज ते खुबशे जाण आहा कोण थोडे मोडगोकार आहा थोडे पणजेकार आहा तांकां देव भेटता को तो आमकां कळना सो तांकां आतां तेका खंय देवान सांगला खंय बांद म्हणून सो हे अल्ले तेंच्यांनी कृत्य करपाचें न्हू कारण आमचे फाल्यां आयज आमी आतां थोडेशेच लोक एकठांय जाल्या मागीर अशें जर चालू उरात तेंचे नाका जाल्ले जाल्यार मागीर सगळे जाणांक आमकां एकठांय जावचें पडटलें तो प्रॉपर्टी ब्रोकर म्हणटा न्हू मे बी तो आपले आतां जे आपूण प्रसाद घेता तुमी आपले कडल्यान प्रॉपर्टी घ्या हें कितें तें चिंताप आसतलें हेजें म्हणजे ही परंपरा गांवची तोडपाचो प्रयत्न बीन अशेंच आसतलें न्हू मे बी कित्याक खुबशे लोक बिलीव करता अजून सुद्दां महाराष्ट्राचे बीन जे कोण लोक आहा खुबशे जाण ते भियातात अजून पर्यंत हें करिना सो तेजे मे बी तशें कितें थिंकींग आसतलें हो गांव आमचो ह्या लोकलांचो आनी खंय तरी हो एक मनीस येता आनी अंजुना हो स्टेटमेंट करता की बाबा आपणेन ह्या देवस्थानान वचून प्रसाद घेतलो म्हणून जो आमी आमच्या पुर्वजांनी हांव क्रिस्तांव आनी हिंदून हें कांय करिना बट हो आमचो गांवकाराचो प्रश्न आमच्या गांवांत हे डबल स्टोरेज आमच्या पुर्वजांनी सांगलेलें बाबा ते केन्नाच जावचें ना जे आमच्या भावान सांगलां की बाबा तुमी कितले जोडले बसून नाल्यार तुमी डबल स्टोरेज बांदून हेंच आमच्या पुर्वजांनी आमकांय सांगलेलें आसा आनी हो डबल स्टोरेज डबल फ्लोर पळय जो आहा हो हेज्या फुडें जावचो ना आनी हेज्या पयलीं जावंक ना आनी हे आमच्या गांवकाराचो इतलो स्ट्रॉंग बिलीव आहा की खंयचोरी वचोन तूं अंजुनान पळयशी नाल्यार लोकलांनी डबल स्टोरेज बांदलेलें ना तर आमचो एकूच मागणें आमच्या पीआयसीन आनी पीआयन आमची कामां हेजे पयलीं बरे भशेन केल्ली आसा तर ह्या मनशाक हाडून आमच्या पुलीस स्टेशनार पयलो हाडचो अरेस्ट करचो कित्याक तेणें जो स्टेटमेंट केला इट इज कंप्लिटली रॉंग आनी इट इज हर्टींग द फूल सेंटिमेंट्स ऑफ आवर विलेज
सो आतां तुमचो डिमांड कितें की ताका अरेस्ट करचो वो फाल्यां येवन ताका आपोवन जर ताणें चूक मागली जाल्यार ना तेणें ताका पयलो अरेस्ट करचो तेच्या उपरांत मागीर कितें PI करता पळय ते दुसरी गजाल बट पयलो ताका अरेस्ट Arrest करचो करचो. सो समवेअर एवरीबडी हॅव टू नो दे शूड नॉट प्ले वीथ अंजुनकार. सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे जो आयज त्या रघु शेट्टीन हिणी एक स्टेटमेंट दिला तेतून सारकेंच कळटा तो आमच्या हिंदू धर्माचो हे ना बिलिवर तो बिलिवूच करिना आमच्या हिंदू धर्माक तो म्हाका दिसता आदी दुसऱ्या धर्माक तो बिलीव करिना कसो दिसता. म्हाजें अंजुनान 4th जनरेशन म्हाजो पणजो म्हाजो आजो जेन्ना आजो अंजुनान येवन रावलो ही वॉज अ गवंडी आमी गवंडीत जेन्ना तो क्रिश्चनाची वो हिंदूची घरां बांदतालो अंजुना कायसवान तांकां सदांच सांगतालो की आपूण माळ्याची घरां बांदिना ताका कारण आसलें कित्याक आमकां जेन्ना डबल माळयेचें घर बांदलें की सदांच काय घराक शांती ना लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम नेगेटीव हे तेचे हे मेळटाले घराक हेका आनी आजो वचून मागीर म्हाजो बापूय म्हाजे चुलते हेंच्यांनी धरले हे जनरेशन तेंच्यांनी कोणच्याच खंयच्याच हेची डबल घराक बांदूंकूच ना खरेंच देवी भुमिकेक मानताले ते की आमकां ह्या अंजुना कायसवान डबल घर बांदपाक जायना अशें आतां तिसरें जनरेशन आतां म्हाजें आतां चवथें म्हाजें आतां भुरग्याचें इतले जनरेशनान आजून पासून हांवें खंयचोच क्रिश्चन वो हिंदू हेंच्यांनी आमच्या गांवांत अशें डबल घरां बांदूंक ना आनी आयज तेणी आयज हो आमच्या अंजुना कायसोच्या ग्रामस्थांक सगळ्यांक दुखावलेले आहा. आतां 1-2 दिसांनी पालखी येतली लोकांक दिसता हें कितें हें तेंचो जो भाव आहा जो देवाक भुमिकेक मानता तो कमी जातलो अशें दिसता म्हाका दिसता अशें PIन हो मॅटर सिरियसली घेवचो पडटलो ताका अरेस्ट करून त्याच्यान येवन सांगूं येता बाबा आपणे कडेन कितें जालां कोणी ताका फोर्सफुली असो स्टेटमेंट दिवपाक जाल्यार त्याच्यान सॉरी मागूं येता खूब आहा ताका कितें हें करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.